आनी तेजो पळय बाउन्सर आहालो तो ती थिंगा पावल्या 9 FIR यांचे सगळे रॉंग आमकां आमी सकाळी फुडें येयलेली हिंगा 12 आमचो स्टेटमेंट दिवन आनी आमची कंप्लेंट दिवन आमच्या कंप्लेंटीचेर तेणी काय FIR घेवंक ना म्हणून 2 दीस उपरांत आमी येयलेली तेन्ना सुद्दां तेणी आमकां सांगूंक ना की हेंचो पळय FIR आहा त्या दिसाच जाला 21 सांजे 7:30 आमच्या नांवार ऑलरेडी FIR जाला 10 दीस जाले आमी ऑनलायन पळयता हिंगा येवन विचारता बाबा कितें जालां कोण आमकां कांय सांगना काल आमकां कळटा की आमचेर उलटे तेणी FIR केला म्हणून हो FIR एज एन अवॉर्ड आमकां गोवा स्टेटहूड डे मेळला म्हणून आमी फ्रेम करून आमच्या ऑफिसांत घरांनी सगळ्यांनी दवरतले दिस इज द स्टेट ऑफ गोवा पुलीस अँड दिस इज द स्टेट ऑफ गोवा पुलीस अंडर BJP सरकार नाहलो पळय तेन्ना गोवा पुलिसाचे हे हालत नाहली तेका जबाब ना दिवपाक उलोवंक कांय सांगूंक जायना तेका आमी गेल्या फावट चोडणकर PI आलो पळय तेन्ना तेणें आमकां सांगलेलें की तुमची FIR जायना कित्याक आमी बिजी आहा व्हायस प्रेसिडेंट येयला आनी सेंट्रल गव्हर्नमेंट मिनिस्टर गडकरी येयला म्हणून आमकां टायम ना तुमकां टायम ना जाल्यार सिडनीची FIR तुमी कितें राजभवनान काडलेली कित्याक सिडनीची FIR उकडी जाल्या त्याच दिसा 7:30 सांजे जाल्या म्हणजे सिडनी यांच्या बरोबर कॉन्वॉय आहलो आनी थिंगा भोंवतालो राजभवनान थिंगा FIR जाल्या द पुलीस इन गोवा हॅव बिकम कम्प्लिटली युजलेस निकम्मा जाला पुलीस फकत BJPचे सरकार दे आर नो मोर द गोवा पुलीस who is supposed to safeguard the interest of Goan people. They have become the personal security and personal people of the BJP elected MLAs. हे चोलना गोयान and आमकां हो स्टेटहूड डे अवॉर्ड मेळला. The complaint says that she is being her modesty म्हणजे आमदाराची MLA जेनिफराची मॉडेस्टी कितें मॉडेस्टी आहा तेजी ती कोणूच नको पूण तेजी मॉडेस्टी हार्म जाल्या म्हणून कित्याक सेसिलान व्हिडिओ काडला म्हणून मॉडेस्टी हार्म जाल्या तेची आग्रे तुका तेजोच मनीस थिंगा वयर हिल कटिंग करता तेजो मनीस थिंगा लँड फिलिंग करता तेजो मनीस काम करता म्हणून त्या गरीब गांवकारांनी आमकां फोन करून सांगला की मॅडमूच थिंगा काम करता म्हणून मॅडम येवंकूच ना डेप्युटी कलेक्टर येयला तेन्ना मॅडम ना मामलेदार येयला पळय तेन्ना मॅडम ना फायर ब्रिगेड येयला पळय तेन्ना मॅडम ना सगळे गेले उपरांत मॅडम पावता णवांक आनी तेन्ना मागीर ते लोक त्या गांवचो लोक ती एक विचारूंक चालू करता वेन द पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग दॅट Faltu MLA, and that time when people start recording it, she doesn't want it to be recorded because she's not proud of the work that she does. She doesn't want the entire Goa to see people questioning her. And when we record or when people record, it outrages her modesty. This is the state of Goa. Soglani he known korun gyeong jay. Today I feel very proud to stand here with this because this is the third FIR that is registered under my name to stand for Goa, to voice for Goa. And this is second FIR from Taligaon Panchayat. The first one was 5 years ago during pandemic. जेन्ना आमी आवाज केलेलो जेन्ना शेतांनी 8 शेत घेतले पंचायत घर बांदपाक. When we questioned the then सरपंच Agnello saying that shows the document before dumping all this mud. तेन्ना दाखोवंक ना आनी डायरेक्टली क्रिमिनल केस आमचेर घातला. अजून पासून 5 वर्सां आमी कोर्टान वयता एज अक्युज्ड and the case is going on. This is now after 5 years another award I have got along with Francis Coelho and Rui Menezes. We are citizens of Taligaon because आमची आमदार येना सकला काम करपाक तेका लागून लोकांनी called me up आणि सांगला प्लीज यो आनी पळयात हालत कितें जाला. टिल नाव तेंच्या एक घरांनी उदीक येता पावस पडटा तेन्ना. Any solution to this problem? And on top of that, when we are recording, it is our duty. Everyone has seen that. All media people have seen that we have documented right from the time 6 o'clock that we had reached there till the time Jennifer Montserrat raised her hand on me. I had not interfered with her. On top of that, I was the one who complained to the flying squad. I was the one who called up the collector and did the needful, which is her duty as an elected representative. Then korung na munun amka award मेळला. So every citizen जे कोण हा पळयता आतां fight for your right. Be naka because we are doing to save Goa. On Goa Statehood Day, we have taken a vow that we will stand and fight for everything for that Goa is. कित्याक आमी गांवकार बेश्टे आमी सांगना की बाबा गोंयकार म्हणून. We are Goans and we will fight for Goans. Today I thank the Aam Aadmi Party leaders. I thank the activists. I thank the well-wishers of Taligaon, जे कोण येयला मुखार. I thank also all our close associates who have come from far and near. It means a lot because we will stand
and we will stand by everyone who fights or who voices up and actually who fights for Goa. We will stand by them. And these are awards which we are framing. This is the third award I'm going to frame in my house because I feel proud to stand and fight for Goa, and we'll keep fighting. तुम्ही तो कसं तुम्ही PI मिळालं तिथे किती आम्ही जेन्ना लास्ट टायम आयिल्ले दॅट वॉज विदीन अबाउट 72 hours वायस प्रेसिडेंटाची विजीट सोंपली तेन्ना आमी आयल्यांनी प्रश्न केलो की FIR जो आमी कंप्लेंट फायल केल्या सेसिलान जी कंप्लेंट फायल केल्या त्या कंप्लेनाचें कितें जालें काय म्हणून तेन्ना आमकां PI सांगलें की 72 hours आमी बिजी आसले वायस प्रेसिडेंट गोंयांत आसल्या कारणान आमी त्या बंदोबस्ताक आसले म्हणून त्या बंदोबस्ताक आसल्या कारणान आमकां टायम मेळूंक ना आनी FIRाचेर आमी इन्व्हेस्टिगेशन करता ताज्या मागीर 3 दीस ज्या कंप्लेनांत तांचो 20 वर्साचो भुरगो आसा जाचो मोबायल काडून आनी जाका तांणी तेंचो एसॉल्ट केल्लो त्या भुरग्याक हांगा 2दा आपोवन सतायला ताका धमक्यो दिल्या की तुजेर आनीक FIR करूंक जाय काय म्हणून तो पर्यंतूय आमकां खबर ना कितें चल्लां तें काल आमकां न्यूज मेळ्ळो आनी डिपार्टमेंटांतल्यानूच न्यूज मेळ्ळो की अरे बाबा FIR रजिस्टर जाला मरे तुमचेर म्हणून दे आर ऑल्सो अवेर की कसो जाता काय म्हणून पुलिसांतल्यानूच लोकांक पुलिसांचे खबर दे आल्सो सम ऑफ देम हॅव प्रिन्सिपल्स और रादर मोस्ट ऑफ देम हॅव प्रिन्सिपल्स नाव द इशू इज वो FIR जो ऑनलायन मेळपाक जाय आशिल्लो तो आमी सोदताले इतले दीस FIR आसा जाला कितें जाला कांय ना म्हणून FIRाच्यो कांयच डिटेल काल रातची पर्यंत खंयच नासल्यो पूण आमकां कळ्ळें की सेसिलाचेर FIR रजिस्टर केला ऑन द कंप्लेंट ऑफ सिडनी कोण तो सगळ्यांक खबर आसा गॅसेट सनद एप्लाय केला तांकां तरी खबरूच आसा पूण परत एक तरी रिपीट करता सिडनीचे कंप्लेंट विदीन 24 hours रजिस्टर जाता सेईंग वॉट की सेसिलान आनी बाकीच्यांनी मेळून गव्हर्मेंट सर्वंटांक अपस्ट्रक्ट केल्या म्हणून अरे ज्या गव्हर्मेंट सर्वंटाक ताणें आपोवन हाडले थंय ते पळया म्हणून कितें जालां तें टू हेल्प पीपल ऑफ तालिगांव ते जाल्या उपरांत 2-3 वरांनी 9:30 सुमार जेन्ना MLA आनी सिडनी येता आनी लोक क्वेश्चन करता तांकां की तुमी खंय आसले काय म्हणून इतले तेंप आमी हे ते पीठ काडटा तेन्ना सांगिल्लें म्हणून की रॉंग चल्लां म्हणून ताका तुमी प्रोटेक्शन दिलां ते करता आसतना सिडनी एसॉल्ट्स दॅट 20-year-old बॉय देन जेनिफर पुशीज हर आनी हे सगळे व्हिडिओचे रेकॉर्ड जाता आनी तुमी थंय आसले मिडिया बाब त्या कंप्लेंटचेर रजिस्टर जायना कंप्लेंट पूण सिडनीची कंप्लेंट 24 hours रजिस्टर जाली कशी विदाउट एविडन्स कलेक्शन थंय टेम्पल आसा ताचे CCTV सगळें आयलां कितें जालें तें कितल्यांक आयला ती टावर लोकेशन कार्ड सांगलें हांवें तिका ती कितल्यांक पावला ती ऑफेन्स इज रजिस्टर्ड एट 7:30 म्हणटा तो अरे 7:30 तूं घरा बसून च्या पितालो आनी भजी खातालो पावस पडला म्हणून ती थंय आसली सेसील अँड फ्रांसीस अँड द टीम वर देर टू हेल्पिंग पीपल तूं सगळें जेवला खाल्ला बरो डिनर केला आनी बडीशेप खावन थंय आयला 9:30 आनी सांगता की आमकां डिस्टर्ब करताले म्हणून तोंडाक बडीशेप तेन्नाय वास येतालो तेजे म्हणजे बरो जेवला बिवला आसतलो खाल्ला बरें ते कापल्या केल्ले ते त्या दिसाचे आनी थंय आयिल्लो आनी आज तो कंप्लेंट रजिस्टर करता आनी पुलीस सांगता की आमी रजिस्टर ती करना म्हणून आनी तुमची कंप्लेंट करपाक रजिस्टर आमकां सोमार पर्यंत टायम दिवं आमी तांकां सांगलां आयच्या दिसा तो सांजचो पर्यंत टायम दिता वी वील एनीवे टेक दिस अप विथ गोवा स्टेट पुलीस कंप्लेंट ऑथॉरिटी बिकॉज आज पुलिसांची जर कंप्लेनी पुलिसांचेर कंप्लेनी फायल करिना जाल्यार पुलीस अशेंच करत रावतले पुलीस आर गोवा पुलीस वायट न्ही पूण आज परिस्थिती अशी आहा की सरकाराचे मंत्री आसले MLA आसले ते दादागिरी करताले पूण आज परिस्थिती अशी की सरकाराचे मंत्र्यांचे एजंट पुलीस स्टेशनां कंट्रोल करता दिस इज अ फॅक्ट सरकाराचे एजंट सगळे पणजेन तर बांदल्या हू आर नाव कंट्रोलिंग पुलीस स्टेशन सो वेर डू कॉमन पीपल गो बारीक मनीस वतलो खंय पुलीस स्टेशनार येवपाचो ताणें आनी आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ MLA बाय रेकॉर्डिंग व्हिडिओ हें आमी आयकुंकूच ना BNSL कसो एमेंड जाला तुवें खबर ना आमकां वेर दे से दॅट वन वुमन कॅन आउटरेज मॉडेस्टी ऑफ अनदर वुमन कायद्यान तरी खंय बसताले ते तुमी ऑफेन्स लावच्या पयलीं ते सेक्शन एकदां तरी स्टडी तरी करा वाचा तो बूक कितें आसा तो वाचपाक दिला थोड्यांक ते वाचपाची गरज ना MLA सांगतलो सिडनी इज द किंग न्यू मुवी ती सिडनी किंग हे आता म्हणजे अशी परिस्थिती आल्या सो सरकाराचे जे घटक आसा सरकाराचे जे क्रोनीज आसा ते आज अशी परिस्थिती जाल्यार दे कंट्रोल पुलीस स्टेशन आमी पळयल्या फाटल्या 10 ते 15 दिसांक एक्टिविस्टांचेरूय ऑफेन्सास रजिस्टर करता रामाच्या पतान ते मेशूच्या पतान सगळ्यांचेर रजिस्टर जाले ऑफेन्स तांचेर रजिस्टर करता आसतना तुमकां जर कंप्लीट एविडन्स आसतना जालो जाल्यार वाय वेन वी हॅव गिवन एविडन्स यू आर नॉट रजिस्टरिंग अ कंप्लेंट अमित भाऊ 10 दीस जाले तुम्ही कोर्टात कितें वचूना सांगता न्ही ते आज करतले फाल्यां करतले म्हणून आतां आमी तांकां आयच्या दिसाचो टायम दिला इफ दे डोंट वेट वी आर गोइंग टू कोर्ट एंड ऑल्सो गो फॉर क्वॉशिंग ऑफ दीस FIR हायकोर्टाक वतलेच आमी ह्या गोष्टीचेर पुलिसांक मरे एक काम पुलिसांक आतां वील हॅव टू होल्ड देम टू रॅन्सम दे
दे कॅनॉट टेक पीपल ऑफ गोवा फॉर अ राईड. दे आर डुईंग दीस. आज तेच जाला. आम्ही मांद्र्याय पळयल्ले ते मांद्र्याचे ते रस्तो करताले भितर, थंय परिस्थिती ती लोकांचेर एफआयआर रजिस्टर करपाक गेल्ले ते. हीच परिस्थिती बाकीच्या गावांनी आसा. हांगाच न्ही, पुलीस स्टेशनांचेर दादागिरी चल्ल्या कारण एजंटांक हाडून बसयल्या पुलीस स्टेशनां कंट्रोल करपाक. डिपार्टमेंट इज गोईंग अ रॉंग वे. हे हांकां खबर आसपाक जाय हे बदलतले आयज ना फाल्यां, अँड दे वील हॅव टू फेस दॅट म्युझिक. We have seen that happen to many of the officers who are already listening and taking orders. पर ते PSI ते नवे PSI तांकां तांणी हाडून हांगा खुट्याक लायल्ले. याद आसा तुमकां आसतली लास्ट टायम आमी हांगा आयले तेन्ना. आनी मागीर सांगले की आमी ताका कांय सांगूं नासले म्हणून. म्हणजे तो PSI फटींग बाबडो was taking orders. This is the state of Goa Police Department right now. SDP was missing, SP missing, DGP. येदी व्हडली तोंडां घाला ताणें थंय ह्या सायटीर. When you go there, welcome is by DGP. People friendly, people cooperative येते. अरे एफआयआरूच ना. वच आनी पळय ती वेबसायट कितें चल्ल्या ती. आनी चीफ मिनिस्टर न्हिदला काय ट्रायंग टू सॉर्ट गावडे इश्यू आनी बाकीचे मिनिस्टरांचे इश्यू. The chief minister should get up from his slumber today and have a look at what is happening within your state and how your ministers, how your cronies of ministers are controlling police station and department. To Home Minister, is it not your responsibility to look at this? एक बायलेची एफआयआर रजिस्टर जायना आनी उरले कितें? You issue directions to this PI, just the way your minister has issued directions to register complaint against Sydney. This is what we are asking for. We are not asking for anything beyond BNS. जो कायदो आसा BNS आणि BNSS ताज्या अंडर जे कितें आसा पळय तें कर म्हणून आमी मागता ताजे कडेन. एज एडवोकेट म्हणून हांव कायदो जाणा म्हणून ताका सांगलो हांवें. हाव कॅन शी आउटरीच मॉडेस्टी ऑफ अनदर वुमन काय म्हणून? आन्सर ना, आन्सरच ना. सो दिस इज द स्टेट. आज एक्टिव्हिस्टूय हांगा कित्याक आयला? कित्याक आयज म्हाका फाल्यां तुका हे मसुदी भायर बरयता, पूण आज गोंयच्या प्रत्येक घरांनी लोकांनी बरोवचें पडटलें तें की आयज म्हाका फाल्यां तुका. कारण ओगी रावता पळय जितलो आज गोंयकार, तो आज जितलो ओगी रावता तो तसोच ओगी रावत जाल्यार एक दीस तोंडाक टेप मारल्या पळय ते नाकूय बंद जातलें. बिकॉज वॉटर हॅज रिजन अबाव दॅट. So I think it's time Goans get up. We will do that. Cecil will lead this for the state of Goa, and we will take up classes. If गरज आसा पुलीस डिपार्टमेंटाक हांव क्लास घेता BNSS आनी BNSSचो कसो कायदो तरी एटलीस्ट सारको पळया म्हणून. 35(3) नोटीस काडटा आनी मागीर अरेस्ट करूंक पावता. कायदो अजून बेसीक खबर ना. आता तुम्ही म्हाका सांगता मंडे पर्यंत रावतले जर एफआयआर मंडे न्ही, आज सांज पर्यंत रावतले. नाल्यार मंडे विल टेक अ कॉल ऑफ वॉट इज टू बी डन लिगल रिकॉर्स वॉट. आयज आम्ही एक्टिविस्ट, दुसरे एक्टिविस्ट इज मोर एक्टिविस्ट देन अ पॉलिटिशियन फॉर अस. बिकॉज आय हॅव बीन सींग ते जे रस्त्याचे कॅम्पेन करून नाजाल्यार खंयचे विशय जे आहा पळय एक्टिविजमाचे थ्रू ते विशय घेताले. आनी आज एक ट्रेंडिंग चालू आसा. ट्रेंडिंग कितें? भिवपाची गरज ना म्हणून चीफ मिनिस्टर पुलिसां मुखार काडटा, एफआयआर रजिस्टर करपा लायता आनी जे कोण उलयता पळय तांकां भितर घालपाक लायता. ह्याच पुलीस स्टेशनान हे सगळे लोक आयिल्ले थंयसर. हांव कोलवाळे जेलीन हांगासर पावलो. कोणा कडेन उलयलो म्हणून क्वेश्चन कोणा केलो? चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक क्वेश्चन केलो म्हणून कोलवाळे जेलीन घालून उडयलो थंयसर. पयलीं हांगा मागीर कोलवाळे. म्हळ्यार आज म्हाका एक कळना, एफआयआर रजिस्टर करपा लागून येता सेसील 8 दीस पयलीं, 10 दीस पयलीं, आनी एफआयआर रजिस्टर जाता कोणाची? जे मनीस काउंटर एफआयआर रजिस्टर करपा लागून हांगासर येता म्हणल्यार आपली एफआयआर रजिस्टर म्हणल्यार इनडायरेक्टली कितें दाखोवंक सोदता? इनडायरेक्टली दाखोवंक सोदता जो कोण मनीस उलयतलो, जो मनीस ह्या सरकाराक क्वेश्चन करतलो, आयदर ताका विकतो घेतलो आनी विकतो घेवपाक जायना जाल्यार मागीर एफआयआर घालतलो. काल मेशूची केस जाल्ली थंयसर. ताका विचारले, PI विचारले, तूं बाबा एफआयआर रजिस्टर कित्याक लागून केल्ली आहा काय म्हणून विचारले. तो PI सांगता की कंप्लेन आयली, एफआयआर रजिस्टर जाली आनी मागीर आतां कितें करपाचें? आतां कोर्टान वचपाचें खंय? आतां म्हाका विचारपाक जाय आनी ह्या डेप्युटी कलेक्टरांनी स्पेशली अंडरस्टँड आनी आयकपाची गरज आसा. आतां हे जे आहा पळय ट्रेंड सिच्युएशन चल्लेलो आसा, 10 केसी रजिस्टर करपाच्यो त्या नांवाचेर, फेक केसीस रजिस्टर करपाच्यो. आनी जेन्ना एफआयआर करता तेन्ना जजीस तांचे एडवोकेट्स आसा पळय ते कितें म्हणून घालता? ही इज अ सिरीज ऑफ क्रिमिनल ऑफेंडर. हे हॅबिच्युअल म्हणटा तो, हेचें काम हॅबिच्युअल, हे चालूच आसा म्हणटा. एफआयआर घालता कोण? फेक एफआयआर घालतलो तूं आनी मागीर तेच्या नंतर डिफेंड करता तेन्ना जजाक खबर आसना हें कितें चल्लां तें हांगासर. त्या टायमाचेर जावं डेप्युटी कलेक्टर खबर आसना कितें चल्लां तें. त्या टायमाचेर म्हणटा हे सिरीज ऑफ इव्हेंट. इज दीस अ प्लॅन ऑफ द BJP गव्हर्नमेंट की फुडें जेन्ना इलेक्शन लागीं पावले ते प्रिपरेशन तुमचें तडीपार करपाचें, जे कोण उलयता तांकां तडीपार करपाचो प्रयत्न आसा काय कितें 10 केसीस घालून? म्हणल्यार म्हाका दिसता जो कोण उलयतलो ताजेर केस घालप, जो कोण भायर सरतलो ताजेर केस
irrespective of party lines. We are not here for any political party. This can be with anyone. This should not happen. In political partyच्या हेतून ruling असता, opposition असता. Ruling एक right असता की जे कितें करता ते करपाक आणि opposition एक right असता की oppose करपाक. So if the oppositions are coming and questioning, तुम्ही assembly तर असा पळय 3 दिवसाची सुद्धा assembly करिना. So where should people speak? आणि जेन्ना लोक तांकां आपयता आणि स्पेशली फ्रॉम ट्रायबल कम्युनिटी थंयसर म्हाका एक सांग रे, हाव इनजस्टीस आय थिंक सो द लेटर इज बीन निवडेड, आय डोंट नॉट नो अबाउट इट. म्हाका एक सांग, डेप्युटी कलेक्टराची रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो गांव तर बुडलो सकयल देंवन येयले आनी तो काबार जाले, हू इज रिस्पॉन्सिबल? इज Monserrat responsible? Will he take the responsibility? Or chief minister will come and give 10 lakhs to the death like Lehrai Litrek 10 लाख दिला पळय आणि मिटयल्या. म्हणजे 10 लाखाचो व्हॅल्यू करूंक सोदता. आज तो डिझास्टर जावपाक आणि 10 दीस कंटिन्युअसली पावस पडलो जाल्यार सगळं देवान सकयल येतले मरे. आणि मॅक्झिमम आर एसटी कम्युनिटी, आय फील मॅक्झिमम आर एसटी कम्युनिटी. व्हॉट इज द एसटी कमिशन डुईंग? व्हॉट इज द डेप्युटी कलेक्टर डुईंग? व्हॉट इज द ट्रायबल डिपार्टमेंट डुईंग? म्हणल्यार तुमकां फक्त इलेक्शन टायमार वोटिंगूच जाय आणि ताच्या नंतर काय ना. आणि द पर्सन हू इज फायटिंग फॉर देम, द पर्सन हू इज कमिंग अँड स्टँडिंग बाय देम, यू विल पुट केसीस अगेन्स्ट देम. दिस इज टोटल नेग्लिजन्स. म्हाका जाल्यार दिसता चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, भिवपाची गरज आहा पळय ती आमकां ना, भिवपाची गरज तुका आसा. आतां म्हाका दिसता तुमच्या फुडल्या बजेटान तुम्ही जेली वाडोवपाची गरज आसा. कित्याक we all are going to speak, am I right? Yes. We all are going to speak and we all are ready to go to jail. Increase the number of jails. आज आम्ही सिसिलाक सपोर्ट करपाक गेला आणि आमचो फ्रांसीस क्युलोबा तेंचेर आतां FIR केला म्हणून आतां न्यूज येयले. सिसिलाक आमी सपोर्ट करपाक गेले कित्याक सिसिलाक आमी सदांच एक एक्टिविस्ट म्हणून पळयला आणि ते सदांच ग्रावंडाचेर लोकांची हेल्प करपाक उबे आसतात. ते सुद्दां राती कडेन ते थंयसर लोकांक हेल्प करपाक गेले, त्या गांवांतल्या लोकांक. जेन्ना तालिगांवची शेतां जवळी त्या टायमार सिसील थंय पयलीं उबे आसलेले. कितें सो असल्या लोकांक जर आमी सपोर्ट करिना जाल्यार मागीर आनी काय उलोवन फायदो ना. सो आयज आमी हांकां सपोर्ट करपाक गेले, सगळ्यांचेर जेंचेर FIR जाले तांकां सपोर्ट करपाक गेले. कित्याक आयज गोंय सरकार, गोवा पुलीस स्टेशनां जी आहा ही लोकांचेर अन्याय करपाक लागले सारकी. जे खरे FIR रजिस्टर करपाक जाय न्हू ते करपाक सोदिना. हेचेर कोणाचो प्रेशर आसता तो म्हाका खबर ना. म्हाका दिसता CMचोच प्रेशर आसतलो, कित्याक आमी CMाक प्रेशर हाडटात म्हणून ते एक्टिविस्टांक काबार करपाक सोदतात. गेल्या वर्सा पेडणे पुलीस स्टेशनाचेर एक्सायज डिपार्टमेंट रिलेटेड संजय बर्डेन एक कंप्लेंट केल्लेली. ती FIR रजिस्टर जावंक ना, एक स्टॅम्प डुप्लिकेट केल्लो म्हणून. कितें ती FIR रजिस्टर जावंक ना. पळय तुका रिटेनिंग वॉल पडल्या म्हणून कॉन्ट्रॅक्टराच्या अगेन्स्ट कंप्लेंट केल्लेली, ती FIR रजिस्टर जावंक ना. म्हटल्यार हे येदे मोठे केसीस, ती रिटेनिंग वॉल पडल्या तितून जर गाडयेचेर खंयचे पडून लोक मेल्लो न्हू कितें जाल्यार आनी विचारपाक ना लागले. हे FIR रजिस्टर जायना, तेंच्या नेग्लिजन्सा खातीर आयज लोक त्रास भोगता न्हू, ते FIR रजिस्टर जायना. FIR रजिस्टर कोणाचेर जाता? सामान्य मनशांचे जे लोकांक हेल्प करपाक सोदता. आयज गोंयांत परिस्थिती अशी आहा, हिल कटिंग कोण इलिगल करता तेचेर FIR जायना, शेतां कोण पुरता तेचेर FIR जायना. कितें पर्यावरण कोण नश्ट करता तेचेर FIR जायना, मँग्रोव्ज ओपनली कट करतात तेचेर FIR जायना. FIR कोणाचेर जाता? ह्या लोकांचेर जे गोंयकारांक सपोर्ट करपाक फुडें सरतात. तेका कितें फायदो जातलो? ते गांवांत वचून ते उलोवपाक कितें तो इन्सिडन्स घडटलो आणि ते गांवांक त्रास जातलो म्हणून ते उलोवपाक गेल्ले थंयसर. पयर मेशो डिकॉस्ट्याचेरूय आमी सांग्या पुलीस स्टेशनार पयलीं तेचेरूय FIR जाली. ट्रेसपास केला म्हणून गव्हर्नमेंट ऑफिसांत गेला आणि ते PWD इंजिनियराक प्रश्न विचारला म्हणून ट्रेसपासाचे FIR केले. कितें उठला तुमचेर? कांय कळना म्हाका, कांय कळना. आयज तुमी गोंय जंगल राज करून सोडलेलें आसा. गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर टोटल कॉलेप्स जाल्लेली आसा, टोटल जंगल राज. मयूर शेटगांवकर म्हणून एक एक्टिविस्ट आहा मोर्जे, थंयसर इलिगल काम चलता म्हणून तो बाबडो थंय विचारपाक गेलो, तेका उखललो, जिपीन घातलो आनी पुलीस स्टेशनार घेवन गेलो. कितें रे करूंक उठले? सरकार चलयतात काय सर्कस करतात रे? हो टायमपास. आज प्रमोद सावंत अक्षरशः गोंयकारांक काबार करपाक उठला. कोण आवाज उठयता न्हू अन्यायाच्या विरुद्ध ते ही भारतीय जनता पार्टी आयकोंक सोदिना. हेंचे कडेन आयकपाची क्षमताच ना. डेमोक्रेसी काबार करपाक उठलेले आसा. आयज जेन्ना भारतीय जनता पार्टी चुकता, गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटात चुकता, कितें पुलीस स्टेशनात चुकता, त्या टायमारूच लोक उलयतात न्हू. आयज सगळो लोक हांगा पुलीस स्टेशनार कित्याक येयलो? आयज पुलीस चुकले म्हणून हांगा येयले न्हू. पुलीस सारखे आसले जाल्यार कोण येवचो नासलो. म्हाजेर कंप्लेंट घातली, कविता बरयली म्हणून. कपाल तुमचे, तुम्ही मरे तकलेतले गेले, कामातले गेले, जे मंत्री बसल्यातले गेले, कितें रे, आणि जे पार्टी चलयतात न्हू तेय गेले. अरे म्हाका एक कळना आता, तुम्ही आयज खंय व्हरोंक सोदतात गोंय? खंय व्हरपाक सोदतात? कंप्लेनी करून सामान्य मनशाचेर.
कितें म्हाका जाल्यार दिसता कितें सांग भारतीय जनता पार्टी गोंय चलोवपाक सक्षम ना कितें रे तुम्ही देवपाची गरज आसा आनी लोकांनी विचार करपाची गरज आसा हे गोंयान आयज कितें चल्लां तें आयज तेका येयला फाल्यां तुमकां येवंक शकता ही पाळी सगळ्यांचेर येतली जो मनीस आवाज उठयतलो तेचेर कंप्लेंट जातली तेचेर FIR जातली कळ्ळें तुका सो आयज म्हज्या हिसपान जाल्यार मंत्र्यांची दादागिरी चड जाल्या लॉबिंग चड जाला हांगासर पुलीस स्टेशनांचे PI बसलेले आहात न्हू तेंच्यांनी विचार करपाची गरज आसा कायदो आमकांय खबर आसा कितें रे आनी आमी तुमचेरूय कंप्लेनी घालपाक शकता देव बरें करूं एक लास्ट गजाल सांगूंक सोदता की आता डेप्युटी कलेक्टराकडे नेक्स्ट तुमकां हांगासर थंयसर येवचें पडटलें वास्को डेप्युटी कलेक्टर आपयला पुलिसांनी आपयना कंप्लेन जाला म्हणून म्हाका खबर सुद्दां ना डेप्युटी कलेक्टर आपयता खंयच्या दिसा 9 तारखेक आनी दुसरो डेप्युटी कलेक्टर आपयता 3 तारखेक आनी काल पयर डेप्युटी कलेक्टरान आपयले सालसेटाच्या लास्ट हेतून आनी केसी खंयच्यो एकूच केस सगळे डेप्युटी कलेक्टर आपयता आनी हांव खंय केपें खंय इनसेक्युअर करपा म्हणल्यार नॅशनल हायवे बंद करपाचो आहा खंय तांकां खंय स्वप्नान लागलो काय तांकां प्रसाद लागलो म्हाका खबर ना पूण आतां डेप्युटी कलेक्टराक सुद्दां हे म्हाका कळना हे कितें चल्लां तें आणि आता तो भुरगे मेला 2 जाण वेळीपानी गांवकर एसटी कम्युनिटीचे ताका लागून हांव मिडिया भावाचो भाव तो सोयरू वेळीपाचो भाव तो मिडियाचो भाव थंयसर एक्सिडेंटान ऑन द स्पॉट गेले ताचो भाव आनी मामाचो चेडो आनी हांव वचून थंयसर उबो रावला म्हणून थंयसर केसीस घातलेले आहा हांव वायलन्स क्रिएट करपाक शकता खंय डेप्युटी कलेक्टराकडे केस घातलेली दुसरी म्हणटा ती भुतानी जाल्ल्याक म्हाका दिसता 9 महिने जाले हे 9 महिन्यानंतर काल चीफ मिनिस्टराच्या एनिव्हर्सरी दिसा माझो मोग आयलो चीफ मिनिस्टराक की त्याच दिसा तेच्या एनिव्हर्सरी दिसाच म्हाका नोटीस घरा कडेन दोनूय म्हणल्यार भुतानीचो प्रोजेक्टाची आनी हेची म्हणल्यार आय थिंक सो दिस इज द ट्रेंड वी ऑल keeping aside the political affiliations, we all have to come together and say, see this FIR doesn't get registered. And झाले मग सगळं वांगडा यायचे